हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज म्हाका चड खुशालकाय भोगता, कित्याक जेन्ना हांव हें टोटल फिजिकल रस्त्या वयलें एक्टिविजम 7 तारखेर सावन हांवें सोंपयल्लें, जें एलिसांव जालें लोकसभाचें, तो आयज खेरीत भाशेन हांव कोणाची तुस्ती ना कोणाचें बरेपण जावं वायटपण कांयच उलोवंक येवंक ना. फकत हांव सगल्यांक हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा आनी दिनवास दिता देवाक पयले सुवातेर. कित्याक उणेंच म्हणल्यार थोडो लोक नकळो आसतलो. हांव ल्हानूच आसतना एक्टिविजमान आहलोलो. म्हाज्या इस्कॉलान मोंदिगिरी हायस्कूल मोतीर हांव बोर्डिंगान आसतना म्हाजें एक्टिविजम चालू जाल्लें. तेज्या उपरांत कॉलेजीन चालू केलें. जायते मुद्दे आहले ते म्हाका हिंगा आतां डिस्कस करपाक नाकात. तेज्या उपरांत सुमार 35 वर्सां हांवें फ्री मेडिकल टुरिजम म्हणटा ते भाशेन हो कोण दुयेंतीक पावपाची कामां केली हांवें, जावं हॉस्पिटलांनी व्हरप दोतोराशी व्हरप. तशेंच आमच्या देशा पासत म्हणनाका आनी चड करून आमच्या गोंयच्या पासत मोकळें जाता ते भाशेन दीस रात हांवें रस्त्यांचेर रावन जावं कितें जेवलां जेवूंक ना, नस्तो केला करूंक ना, दीस रात ना फामिलीचें चिंतून ना आसतना चडशें ना भुरग्यांचें ना बायलेचें ना म्हजें चिंतीन आसतना पासून हांवें मोकळें जाता ते भाशेन हांवें एक्टिविजम म्हणनाका आवाज उबारलो. दर संदर्भान हांवें आवाज उबारलो. कसलेय मुद्द्यांचेर जेन्ना म्हज्या मनान दिसलें की ह्या मुद्द्याचेर हांवें उलोवपाक जाय जाल्यार हांव उलयलो. जायते फावटी कडेन हांवूय रॉंग जाला आसतलो, जायते फावटी थोड्या लोकांक कडेन मानूंक ना. ह्या म्हाज्या आख्खे यात्रेंत गेले 35 वर्सां, हे गेले इमिजिएट 20 वर्सां, तेज्या पयलीं 15 वर्सां हांवें जायते प्रश्न उबारले, थोडे सुटावे जाले. रायट फ्रॉम 50% बस कन्सेशन म्हणनाका बोर्डिंगांतले इश्यू घेवन जावं मायनींग जावं SEZ CRZ म्हणनाका गोवा बचाव अभियाना बरोबर असले संस्थे बरोबर रावन तशेंच रिजनल प्लॅनाक म्हणनाका आनी आमच्या गांवचे जायते मुद्दे मोकळे जाता ते भाशेन हांवें घेतले, उलयलो. जायते मुद्दे सॉल्व जाले, थोड्यांचे अजून आमकां डेस्टिनेशन मेळोंक ना, तरी पूण हांवें मोकळें जाता ते भाशेन केलें. केन्ना हांवें म्हणलां तशें घडये थोड्यांक म्हजें एक्टिविजम मानूंक नासतलें. थोड्यांक दिसलें, थोड्यांनी म्हाका एक्यूज केलो, कसली कसली उतरांय उलयलीं, तांकांय हांव आयज बक्षितां. म्हाका जायते जाणांनी म्हणलें आसतलें आनी म्हणलांय, कोणाचे पयशे घेतले, कोण MLA मिनिस्टरांचे बराबर भोंवलो, पयशे खाल्ले, जायते म्हणलें, पूण हांवें तें मनान दवरिना. कित्याक हांव एकूच जाण आसलोलो, म्हाज्या हाताचेर कसलीच हांवें बॅगेज दवरूंक ना. म्हज्या आख्ख्या लायफान हांवें आज पासून आयज हांव हें म्हजें एक्टिविजम रस्त्या वयलें फिजिकल एक्टिविजम सोंपयता आसतना म्हणटा. आनीक येता त्या पिळगेचे 15-20 वर्सां पासून कोणाकूय जर तो दिसलें, हांवें कोणा कडेन एक 5 रुपया एक्टिविजमाच्या नांवान वो कसलेच दुसऱ्या नांवान फेवर घेवपाक कोणाचे पयशे हांवें 5 रुपया पासून घेयले आनी खाल्ले जाल्यार कोणें म्हाका खंयचे वखदार येता त्या मोरो पासून म्हाका म्हाज्या दोळ्या मुखार हाडल्यारूय जाता. हांवें केन्नाच कोणाचो 1 रुपया घेवंक ना. हांव हें म्हाज्या अंतस्करणान सांगता, ना कोणाचें हांवें फावर घेवंक ना म्हाज्या पासत वो म्हाज्या फामिली पासत. म्हाजी भुरगीं ल्हान आसलेलीं व्हडलीं जालीं, पूण केन्नाच म्हाज्या भुरग्या पासून कोणाचेशी आमी हात जोडूंक ना. ना म्हजी भुरगीं म्हाज्या एक्टिविजमान केन्नाच मोदें पडोवंक ना. तेमी म्हाका जावं तो सपोर्ट केलो. जेन्ना हांव जमनी पासत झगडटालो 2005 पासून, जेन्ना हांवें कम्युनल व्हायलन्साचेर पूण जायतो उलयलो, तेन्नाय म्हाज्या बरोबर म्हाका भुरग्यांनी म्हाजो साथ दिलो, सांगात दिलो, पूण केन्ना एक्टिविजमान म्हणून तेमी केन्नाच मदें पडोंक ना. जावं जायते फावटी म्हाका एरेस्ट केलो, पुलिसांनी धरलो, तरी पूण ती मोदें पडोंक ना, ती येवंक ना. आनी तांकां सदांच म्हणटालो, जे कार्य हांवें केलां जे देशा पासत जावं गोंयचे पासत, जे सोशल एक्टिविस्ट जाल्यार सोशल एक्टिविस्टांक घेवनी, तांकां कितें खात तें तांकां पळोवनी. हांवें सदांच म्हणलेलें, हांव केन्नाच म्हाज्या पासत स्वता हांव केन्नाच बेल घालचो ना, म्हाका एरेस्ट पासून केलो जाल्यार. पूण जेन्ना म्हजे विडियोज सदांच
हांव चिंतूनच काडटालो, कोणाक गायो मारना आहलो, केन्ना शिवे दिवंक ना कोणाकूच वायट उतरांनी हांव उलोवंक ना. म्हाजो संदेश पावता ते भाशेन हांव उलयलो. जायते फावटी म्हाका म्हणटाले सर जायते फावटी एक्टिविस्टांक एटॅक करतात जावं एरेस्ट करतात, पूण तुज्या बद्दल आमी व्हडल्यान चड आयकोंक ना. हांव असली संदी केन्नाच पुलिसांक दिवंक केन्नाच फुडें सरोंक ना. हांव म्हाजो मुद्दे सारके म्हाका स्पश्टपणी पावयतालो, कित्याक फायनली आमकां मुद्दे सॉल्व केल्ले जाय आसले. म्हाज्या एक्टिविस्टां बरोबर हांव भोंवलो, कोणाक दुखवले, कोणाक वायट जालें आसतलें, देखून आनीक एक फावटी सगळ्या म्हज्या एक्टिविस्टां कडेन मागतलो, सोशल वर्करां कडेन मागतलो, म्हाका भोगसात खूंय म्हाज्यान चुकलां जाल्यार. तशेंच गोंयचे परजेक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण जायते फावटी म्हाज्या गांवच्या लोकांनी, आंबेलेच्या लोकांनी जावं सोणीच्या लोकांनी, आमच्या बांदावयल्या भुरग्यांनी म्हाका जायते फावटी सपोर्ट दिलो. जेन्ना हांव घरांनी गेलो कसले मुद्द्याक लागून आपोवंक, हांवें सदांच पयले 200-300 लोक हाजीर जातालो. आनी ह्या कामाक लागून आनीक एक फावटी म्हज्या गांवच्या लोकांक, आमच्या गोंयचे सगळे ते पाद्री मुणयारी पळय येयलेले ह्या गांवांत आमच्या आंबेलीच्या, तेंचोय म्हाका सदांच सपोर्ट आसलेलो. तसोच पंच सरपंच हेंचोय सपोर्ट म्हाका सदांच मेळलो. केन्ना आमचे पंच सरपंचा म्हाजे वयर भासाभास जाले आसतली, पूण केन्नाच आमी एकामेकाक पर्सनली केन्ना टार्गेट करूंक आमी वचोंक ना. देव बरें करूं म्हणटा, हें म्हजें सपन आसलेलें की आयज मोकळें जाता ते भाशेन हांव ह्या गोंयच्या पासून आवाज उबारतलो. सगळ्या दिशांनी खंयच्याय मुद्द्याचेर, जाता ते चड मुद्द्याचेर हांव भाग घेतलो. आतां म्हाजी इजात जाल्या, पिराय जाल्या, आतां हांव 63 वर्सांचो जालो. आनी थोड्यो वस्तू जाणटेपणी वर्सां वयता वयता थोडी दुयेंसां भितर सरतात, आनी त्या दुयेंसांनी म्हाका आतां स्लो केला. म्हाका कसली दुयेंसां आहा ती आतां हांव सांगचो ना, पूण समजून घेयात म्हाजी पिराय जाल्या, फुडें जायना चड धांवप. पूण हांव तुमकां एक आश्वासन दितां, जेन्ना आवाज काडपाक पडटलो गोंयच्या पासून, मोकळे जाता ते भाशेन घरांत रावन, जावं व्हिडिओ काडून, जावं टीव्ही हेर दूरदर्शनाचेर म्हाजी जाणवायची उतरां हांव दितलो. तशेंच गोंयच्या पासून केन्ना उलो मारलो जाल्यार लोकां वांगडा हांव आसतलो. पूण हेच्या फुडें कोणूय कडेन चिंतूंक पडटलो जाल्यार मातशें तुमी समजून घेवचें. जायते फावटी म्हणटात सर तूं आतां भायर सरोना, तूं दिश्टी पडना, ह्या मुद्द्याचेर तूं येयना, मोकळें येवंक जावचें ना. खंयच्याय प्रोटेस्टांनी, हडताल जावं एजिटेशनांनी मोकळें फुडारपण घेवंक जावचें ना. आनी आतां हांव घेवंक सोदिना, कित्याक जायतीं वर्सां जालीं हांवें म्हज्या कडच्यान जातालें तें गोंयच्या भासांत हांवें दिलें, गोंयच्या भासांत हांवें केलें. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा, सगळे आमचे तियात्रीस कातोरीस भाव ज्या लोकांनी हे मुद्दे उबारले गोंयचे, तशेंच जायते फावटी तुमी म्हाका तुमच्या उतरांनी कांतारांतल्यांनी तुमी म्हाका वाखाणलो म्हणून. तशेंच जायते पाद्री भावांक जे सदांच म्हजे व्हिडिओ एप्रिशिएट करतात, म्हजें काम एप्रिशिएट केलें. आनी तशेंच जायते एक्टिविस्ट सदांच म्हाका म्हणटात सर तूं आसल्यार आमकां मातशें बरें दिसता, तूं एक जाणटो म्हणून आमच्या बराबर आसल्यार आमकांय घोटाय मेवता. अशे तरेन जायते आमचे एक्टिविस्ट म्हाज्या पासून चिंततात. चड करून इलिगल बंगल्याक लागून जेन्ना ओल्ड गोवाक लागून हांव थिंगा भूक हडतालाचेर बसतालो, जायत्या जाणांनी म्हाजे भलायकेची चिंता व्यस्त केली. म्हाज्या जेवणाच्या खाणाचे जावं नस्तो जावं वखदां जायत्या जाणांनी काळजी घेतली. तशेंच हेजूय प्रोटेस्टाक वयता आसतना म्हाजे एक्टिविस्ट जावं सोशल वर्कर सदांच म्हाका म्हणटाले सर तूं तुजें वखदां घेतल्या, जेवण घेतलां, म्हाका एक स्पेशल ट्रिटमेंट कसो दिताले ते. देखून सगळे एक्टिविस्टांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणूय तर उरला देव बरें करूं म्हणनासतना जाल्यार हांव माफी मागतां. पूण हांवें गेल्या अडेज वर्सां पयलें म्हणलेलें, जे एसेंब्ली इलेक्शन जालेलें पॉलिटिकली, जे कुरूस सिल्वाच्या बरोबर हांव झुजलो आनी हे आमच्या गांवच्या भुरग्याक सपोर्ट करपाक हांव फुडें सरलो. आनी तेन्ना हांवें म्हणलेलें हें म्हजें लास्ट एसेंब्ली इलेक्शन म्हणून. आनी तेच्या फुडें एसेंब्ली इलेक्शनाक हांव मदें पडचो ना डायरेक्टली.
आनी आतां ह्या लोकसभेत हांव ह्या इलिसांकूय म्हणलें हांवें हें म्हजें लास्ट लोकसभा इलेक्शन म्हणून. आनी मोकळे जाता तो हांवें आवाज उबारलो, कित्याक गोंयांत निसणटान जाता तें पळोवंक जायना जावन हांवें आवाज उबारीत रावलो. आनी हांवें तें केलेलें 2-3 म्हयने पयले की हें लोकसभा इलेक्शन म्हजें निमणें आसलेलें आनी तेज्या उपरांत एक्टिविजम सोशल वर्क जाता तसले फिजिकल फॉर्मान हांव तें कमी करून सोंपयतलो म्हणून. पूण म्हाजो मोग सदांच एक्टिविस्टां बरोबर आसतलो, म्हाजो मोग सदांच सोशल वर्करां बरोबर आसतलो, आमच्या गांवच्या पासत आसतलो. आनी जे असेंब्ली इलेक्शन जो क्रूज सिल्वाक आमी सपोर्ट करून फुडें सरलेले, ते असेंब्ली इलेक्शन देवान आमकां एक जैत दिलें म्हणून देवाकूय दिनवासता. लोकसभाच्या इलेक्शनाक जैत दिलें आनी कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीसाक निवडून हाडून दिवन आमकां देवान एक व्हडलो प्रेझेंट कसो दिलो. देव लोकांनी खूप प्रश्न उठयले आणि खास करून जे एनजीओ, जे एक्टिव्हिस्ट आणि जे सगळे गोंयकार भायर सरले. दिस वॉज अ पिपल्स इलेक्शन. जय कॅप्टन, जय विजय. उचल उचल. बरें म्हणटा सगळे आमच्या साऊथ गोवाच्या लोकांक, कारण हे निवडणूक भरपूर त्रास जाताले, जायते त्रास जाले. आनी ही निवडणूक जरूर सगळ्यांनी म्हणला ते भाशेन, जावं कॅप्टन विरियातो, जावं अमित पाटकर, जावं क्रूज सिल्वा, जावं ह्या सगळ्यांनी म्हणला ते भाशेन ही निवडणूक न्हय फक्त बीजेपी आनी काँग्रेसाची. दीस निवडणूक वॉज बिटवीन बीजेपी, पल्लवी ढेंपो and against the people of South Goa. Niwdnuk was between BJP and the democracy of India. This Lok Sabha election victory was the victory of the people, by the people and for the people. Jai Hind, Jai Goa. Jai people of Goa, especially South Goa. Jai Hind.